post those videos. Tag us as well, of course, on Instagram. So like you can see, esteemed guests. Oysa! There's people around. Come on, come on. See what's happening right here. You can't miss this. Like I said, it's not an easy job. Look at them. We've got so many people around. It's still tough. It's a tough job, but fulfilling job. Here we go. They're setting down. So when they eventually do go into the sea, I want everyone to put their hands together for our traditional Raponkar. Mankar Swaglani Montade Tale Maria. Hamte Raponkar Baba. You're almost there, almost there. No. Throughout the year, as we make things happen for Goa, it's very important that we showcase our tradition, our heritage, our culture, our culinary in different forms. A lot of our friends were there to see the activity which took place in the sea of how we catch the fish traditionally. These are things which happen on a daily routine, which in Goa, and that is what we Goans are always known for. इतलो तेप जालो आरांबोल हांगासर आमदार जावच्या पयलीं रापणकाराचे फेस्त जाताले आनी हांगासले लोकल आहात ते हांगासर रापणकाराचे फेस्त हांगा सेलिब्रेट करताले आनी तेन्ना म्हाज्या तकलेन आसलेलें की केन्ना एक ना एक दीस हांगासर एक रापणकाराचे फेस्टिवल व्हडले प्रमाणान जावचे काय. आयज ते सक्सेसफूल जाले. आयज एंटायर आरांबोलचे कोस्टल बेल्टाचे रापणकारा तेंचे ड्रीम सक्सेसफूल जाले आनी तेका लागून हांव सगळ्यात पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराक. जेन्ना हांवें तेका सांगलें रापणकाराचे फेस्त हे इम्पॉर्टंट आहा कित्याक एंटायर कोस्टल बेल्टाक जेन्ना रापणकार आपले व्यवसाय करता तांकां खंय तरी एक लायमलायटीन हाडपा खातीर आमकां खंय तरी एक टुरिझम डिपार्टमेंट थ्रू रापणकाराचे फेस्त करपाची गरज आहा कित्याक हांगासर ऑलरेडी सेलिब्रेट करतले.
ते आयकून तेंच्यांनी सगळे आमचे कोस्टल भागातले जे रापणकाराचे फेस्त सेलिब्रेट करताले तांकां तेंच्यांनी आफोवन म्हाका स्वता आफोवन तेंच्यांनी सजमोवन घेतले आनी टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या कॅलेंडराचेर ह्यो रापणकाराचो ह्यो फेस्टिवल तेंच्यांनी डिक्लेअर केलो आनी फर्स्ट टायम सी फूड फेस्टिवल म्हणटा ते पणजे जाताले आनी तेंचे मार्गदर्शना सकयल सी फूड फेस्टिवल म्हणटात ते पणजेच्यान काडून तेंच्यांनी आरांबोल दिला आनी आरांबोल दितना सी फूड फेस्टिवलूच न्हू रापणकाराचे सी फूड फेस्टिवल दिला. ताका लागून सगळ्यांनी जोरदार ताळयो तेच्या खातीर वाजोवपाचे.